Page 125, Kursar Mello, I-15. Kitlo mo tuko tay moso, kitlo mo tuko tay moso, oso ave shizuk bitsar kelo, shizuk ave yek tavit sar kelo, tenatane apur bain sabdiun mule itlo ani donuyat bistarun kursar melo. Dio boro distuun tumka sogल्यांक तुका देव कृपा दिवं. हांगसर आशिल्ल्यांक आनी जीं कोण आख्ख्या संवसाराक ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय ह्या मिसान वांटो घेवच्याक मायमोगाचो येवकार दिता. आयज आमी ह्या मिसान ही इंतेसांवां घेता. दिनवासनी आनी बरी सावद RCCL क्रू आनी ती बोट जावन आसा ओएसिस OTS. दिनवासनी अलोमा आनी शेल्डन, झरीना फेर्नांडीस, सेसिलिया मास्करेनस. ओतम्या पासत आंजेलिना फेरांव आनी आल्बर्टो फेर्नांडीस. ह्या सगळ्या पासत आमी मागताना तुमची मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब पाटी आमकां ना म्हणूंक जायना. ना आमी म्हणटा थोड्या वस्तूंक, पूण ज्या वस्तूंक आमी ना नाकारूंक जाय त्यो आमी पत्करता. हाका लागून मागीर आमी वायटान पडटा आनी दुसऱ्यांक बरें करचें आसतना आमी बरें करिना. आनी हाचो परिणाम आमचेरूच न्हय सगळ्यांचेर जाता. हो परिणाम जाता तो पयस करच्याक आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकळूत सरा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन धोयन तूं आमकां चलय. ये परी आमची कुडीची धणवण खऱ्या पिराचिताच्या मनान आनी काळजाचे भोक्तीन आमी आचारीश कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबो नासतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. मोची पोचीक आपले गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या गोरोण्यांक आपलीं पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सोमत सांबाळपी पोरसा जाल्ले पोरी
दिसान दीस मोची फाटल्यान येतात, मोची चाल ओळखूंक सोदतात, मोची लागीं नितीचे कायदे मागतात, देव लागीं आयलोलो पळोवंक अंतरेकतात, अशें म्हणटात. तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच कुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी जोगडी आनी उजोत करतात आनी दोर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यान तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कोदींच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशांक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावून गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचे उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनितीच्यो सांखळी मोडात आनी सोंसून वचो तो भार पेल्या वेलो काडून उडोयात. दुमाळो सोंसतल्याक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या कांदा वयले जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोडदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवाड परसोळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेंगतले. तुमच्या फुड्यान तुमचे प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां साप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. कालते जाल्ल्या कारजांक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. आनी एकदां म्हणुया. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. काकलुतसरा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोणवाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें कोण धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोष भोगू. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वाटो शिंकयतलो देवा. तुजे सोडशी पातकी पोत्तून घेतले सायबा. जबाब. कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचचो नाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमी जियेतलोत जाल्यार बरें सोदात
आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पो तुमची सोवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जुआंवाचे शीश जेजू सोरशीं आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजी उपवास कोत्ता, पूण तुजे शीस उपवास करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावंडे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास कोत्तले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, पयल्या वाचपान आमी आयज कसलो उपवास देवाक आवडटा तो आयकला. आनी देवाक कितें आमी केल्लें जाय, उपवास केलो जाल्यार कितें केल्लें जाय तें आमकां स्पश्टपणी सांगलां. दुसऱ्या वाचपान आतां आमकां आनीक कितें आयकूंक मेळटा. आदल्या काळान तेन्ना जेजू येवंक नासलेलो, पूण आतां जेजू आयल्या उपरांत ताका ते विचारता उपवास कित्याक करिना ते. आतां तो कितें म्हणटा, हांव जेन्ना तुमचे बरोबर आसता तेन्ना हांव तुमचें जिवीत चलयतलो. जेन्ना तो आमचे सोरशी ना तेन्ना आमी उपवास कोत्ता कित्याक लागून? ह्यो दुसऱ्यो वंदावण्यो पळय आसात त्यो आमकां ताका एकवटोन करूंक आमचें सगळें जिवीत दिना. ताका लागून आमी उपवास कोत्ता दुसऱ्यांक नाकारूंक, दुसऱ्या वंदावण्याक नाकारूंक आनी ताका चिटकोन रावंक. हें म्हत्वाचें. हें तर आमी समजल्या जाल्यार बाकीचें सगळें सोंपें जाता. तो तर आमचें सगळें आसा जाल्यार तो देव न्हय. देवान आमचें जिवीत चलोवंक जाय. आमी कितें कोत्ता, आमी आमचें जिवीत चलयता आनी देवाक सांगता तूं म्हाका मदत कर, म्हजें जिवीत म्हाका जाय पळय तशें करपाक. ताका लागून आमकां खूब देणी मेळना. आनी ह्या कारणाक लागून जी आमची चिंतना, भावना, चाल आसा ती सगळी आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. ताका आमी चिटकोनूच रावंक फावना. तेन्ना कितें जाता, आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जाता, स्वतंत्र जाता आनी तो मागीर आमकां सगळें सुचयता, ताका आमी सहकार करूंक लागता. असली जावंक जाय आमची पद्दत. आतां आयज एक सांताचें जिवीत आमी नियाळटा. ताचें नांव जावन आसा कॉनराड. वो म्हणना हितून व्हडल्या घरांतलो आसलेलो आनी तो ल्हान आसतनाच काजार जालो. ताका फावजींत भाग घेवंक आवडटालें आनी तो फावजींत आसतालो. आनी फावजींत आसतना ताका एक आवडते स्पोर्ट्स आसलो, ताचो एक आवडतो स्पोर्ट्स आसलेलो. तो कासाक वेतालो आनी मारलें की ना तें कास मागीर तितून पडटालें आनी मोडटालें. पूण एक दीस कितें जालें, एका कासाक मारलें आनी तें गेलें, रानांत गेलें. जिरकुटां खूब आसलेलीं. ताणें कितें म्हणलें, तें मेळ्ळो ना, थंयसर उजो लायात त्या जिरकुटाक. आनी जिरकुटाक उजो लायल्या उपरांत इतलें वारें आयलें की तें जिरकूटूच न्हय जळ्ळें, पूण सगळें पळय बाकीचें हें पळय लायलेलें शेत लायलेलें तेंय जळोन गेलें. फुडें एक रान आसलेलें तेंय जळोन गेलें. लोकांनी एका साद्या थंयसर एक लांकूड कातरतालो मनीस आसलेलो ताका धरलो, शेतकामती आसलेलो आनी ताचेर फॉर्मोण मारलें, मरणाचें फॉर्मोण मारलें. हें ताणें आयकल्या उपरांत ताणें ताका इतलें वायट दिसलें की तो येवन म्हणूंक लागलो, ताका सोडात आनी म्हाजें जाता तितलें हांव तुमकां दितां. सगळें ताचें हाल्लें तितलें ताणें विकलें आनी तें भरूंक ताणें म्हणना हितून प्रयत्न केलो. त्या मनशाक सोडलो
वय आनी कितें केलें आपलें जिवीत आनी आपले बायलेचें जिवीत सगळेंच देवाक समर्पिलें. ती एका मोटवाशान गेली आनी तोय एका मोटवाशान गेलो आनी तो एकदम एकसुरो एका दोलींत रावंक लागलो. हिंचोर म्हणजे सकल सिसिलिया म्हणटा पळय थंयचोर इतालियाक नोटो म्हणटा पळय त्या गांवांत. आनी थंयचो तो दर सुंक्रारा दीस एक थंयचोर मिलाग्रीचो खुरीस आसलेलो थंयचोर येवन तो मागणें करीत आसतालो, उपास करतालो, मागणें करतालो. आनी एक दीस 30 वर्सां जाल्या उपरांत 30 वर्सां ताणें थंयचोर सारली. थंयचोर तो दोलींत रावन हांगसर येतालो आनी परतून वतालो. एका त्या शुक्रारा दीस थंयचो तो मेलोलो तांकां मेळ्ळो आनी खूब मिलाग्री ताचे सरशीं जावंक ताका एके इगोर्जेंत थंयसर पुरलो. म्हणटच ताचें जिवीत अशें देवाक भेटयलेलें जालें आनी देवाच्या खुर्साचेर तो खूब नियाळ करून आपलें जिवीत सारतालो. लियांव सांत लियांव एक तो आमचो पाप सायब ताणें अशें म्हणलेलें आसा, सायबा तुज्या खुर्सांत आमकां सगल्यांक एक जोर जाता बेसांवांची आनी कारोण जाता सगळे कुरपेची आनी ताचे उद्देशी भावार्थ्यांक मेळटा अशोकतायेन घोटाय, लोजेंत मोहिमा आनी मोरणांत जिवीत हे भाशेन ताणें म्हणलेलें आसा. हो ताचो उद्गार आमचोय आमी करया. आयज आमी जेजूच्या खुर्साचेर अदीक नियाळ करता. जेजू शुक्रारा दीस मेलो आमचे पासत, ताका लागून आमी खुर्साची घोटाय घेवया आमच्या जिवितांत. Patria Cati Jesu, Rokot Varon Sole, Kurui Kilam Dili, Bapak Betoy Loli, Kursa Boli Ata. Papiat Satan galtan Patkan Chatoyo Bapa Moshir Tungan Tushidole Patkan Chaboli Dana Atsodun Vanto Magda. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडप दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाची दोणवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानतात तसलीं जा कोर आनी आमच्यो वायट वंदावण्यो दोमावंक आमकां अदीक सुशुडीत कोर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान शासनांच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोरुंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिवितांची वर्तीं घोडिता आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय उंसर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोखताची काल्स नव्यान सासणे करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर ह्या वेळार जीं हांगसर आयज इंतेसां आसा मेल्ल्यांची आनी आमचो फादर हांगसर 16 वर्सां तो रेक्टर आसलेलो ताची आमी आठवण करया फादर वास्को दे रेगो ताचें मरण जालेलें आसा 90 आनी 100 वर्सांचो आसलेलो ताणें खूब केलेलें आसा हें सगळें ग्रंथ पळय आसा तें ताणें भाशांतर करून आमचे भाशेन केलेलें आसा हे बाकीचे हें सगळीं गायनां आसा तीं ताणें रचलेलीं आसा म्हणजे ताणें केलेलीं आसा सगळीं बरयल्लीं आसा तो ताचे पासत ताच्या आत्म्या पासत मागया आनी ताणें हांगसरूय खूब केल्लें आसलें आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मरी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवलें आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपददार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमेन जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां ह्या सगळ्या लोकांक आमी जेजूक एकवटून म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार ककुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक आनी बोटीर हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D11 page 53 D11. Ore porvotarami Ilias nobisarki Lamaro karun vici Koshikena pautoli Watsurianzo sangati Tace cevon tacembon Swami Shizu Swami Shizu Watsurianzo sangati Tace cevon tacembon Swami Shizu Swami Shizu. Chalis di Santo Rosso, voi tongrar paupaculo, bukit sokelo usko, water gira sampolo. Watsurianzo sangati, tace cevon tacembon, Swami Shizu, Swami Shizu. Watsurianzo sangati, tace cevon tacembon, Swami Shizu, Swami Shizu. Mana dovkoso polo, sorginzo udo diolo, rucico sornas lolo, deva babanda lolo. Watsurianzo sangati, tace cevon tacembon, Swami Shizu, Swami Shizu. Watsurianzo sangati, tace cevon tacembon, Swami Shizu, Swami Shizu. जेजू आमच्या काळजांत आसा, दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताका एकवटोन वो वेळ सारया. घे दुनिया म्हजी सोत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान
म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा ह्या पवित्र गुठांत तुवें आमकां वांटो दिलोय ह्या काळार आमच्या पिडेस ओतम्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें ओखोत सुफळायेन घेवंक आमची मनां अदीक आयतीं कर हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मीस जातकूच खुर्साची वाट आसतली पूण आमी भोंवचे नात हांगसरूच रावन कोत्तेल्या तर आयज शुक्रारा दीस म्हणून तूं आमचे भाशेन मंगळारा दीस सदांच आमी इंग्लीश भाशेन कोत्तेल्या मीस जातकूच ते मनांत दवरात. सुरवेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडप भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 245 U31. San Francisco Xavera, tus ochiu pranzalo Jesus, Jivitan mana uprahan, sansara kuditai Jesus, San Francisco Xavera, Jesus tiungku wailoi amka, sansara Jesus tiungcha, orbin botu amchi kansa. गीत घेऊया I-32 तुझी पवित्रताय. दुसरी